मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत येरादारी अंमलबजावणी खातीर बॉडी कॅमेऱ्यांचो दिला आदेश. आयज सावन फक्त पुलीस निरीक्षक आनी बॉडी कॅमेरे आशिल्ले PSI काडूं शकतात चालना. मुख्यमंत्र्यान सांगले बसकेत. पणजे कांपालार पारंपारीक नुस्तेमारांचे निदर्शन. अजून मेरेन रॅम्प वा नेमून दिल्लो जागो दिवंक नाशिल्ल्यान नुस्तेमारांनी उक्तायली खंत. राज्यांतल्या कांय वाठारांनी जारी केला येल्लो अलर्ट. वादळी वारे आनी वाडट्या तापमानाचे हवामान खात्यान दिल्या शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शुक्रारचे मंत्रिमंडळ बसकेत कायद्याची अंमलबजावणी घटमूट करपा खातीर आनी भौशीक सुवेवस्था राखपाच्या हेतान केल्ल्या उपायांचे उक्तावण जालें. येरादारीच्या चालना खातीर बॉडी कॅमेरे सुरू करप, दर्यादेगेर मसाज आनी भिकाऱ्यांचेर कारवाय करप, बेशिस्त पर्यटकांक लक्ष करपी नवे नेम हाचेर हे बसकेत लक्ष केंद्रीत केले. पळयात पुराय बातमी. पळयला की स्टेटीत खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिस्ट आसतले किंवा बाकीच्या हांकां ट्राफिक स्ट्रीमलायन जावपाक जाय म्हणून बऱ्याचशा जाग्याचेर ट्राफिकूय आसतले. खूप जाणां कडल्यान वेगवेगळे कडल्यान चलन इश्यू जातात. ओके, हो जेन्ना कंप्लेन्स म्हाज्या कडेन आयली, आयच्यान आमी डिक्लेअर करता ह्यान फुडें डे टायमिंगाचो ओन्ली PI विथ बॉडी कॅमेरा हो एकटोच चलन दितलो. ताज्या शिवाय पुलीस डिपार्टमेंटाचे कोणूच चलन दिवपा खातीर ह्यान फुडें चलन दिवचें ना. अँड ड्युरींग द नायट टायम हॅन्स फोर्थ only the PSI and PI with body camera, he will only issue the challan. Otherwise no one will issue the challan for anyone. But ताका लागून एक हाज्या फुडें चलन इश्यूज जी आसा ही बाय युजींग आमी जेका म्हणटा की डॅश कॅमेरा, बाय युजींग द सिग्नल कॅमेराज, बाय युजींग द अदर AI सिस्टम्स, हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे वापरून खूप मोठ्या प्रमाणात चलन लोकांक डायरेक्टली घरा वतली तांच्या. ताज्या खातीर पुलीस चलन इश्यू करिना हेजो अर्थ आपल्याक चलन येवची ना हें लोकांनी समजचें न्ही. फोटोज, पुलीस वील टेक द फोटो अँड दे वील सेंड, यू वील गेट द चलन्स. बट ते डायरेक्ट थंय चलन इश्यू करचे ना. त्या ती पुलिसांनी थांबोवन हेज्या फुडें कोणायनी म्हणजे कोणी जर आमचो पुलीस थांबोवन कोणा कडेन चलना खातीर पयशे मागता आसत, दे कॅन टेक हिज फोटो and send to the police department, will suspend him. RTO जो आहा पळय न्ही ताका हांव तेचें नोटिफिकेशन काडटा की ओन्ली त्या RTOनूय बी आसलेलो पळय न्ही, ओन्ली द RTO विथ बॉडी कॅमेरा. तालुका नोडल ऑफिसर तेंचो आसा तो, तेज्या सकयले ना. इवन दो बिचाचेर जे पुलीस आसा तेय कोणाकूच चलन दिवपाक शकना, ते कोणा कडेन पयशे मागपाक शकना. इफ देर इज एनी वायलेशन दे विल इन्फॉर्म टू द पुलीस, पुलीस विल टेक वॉट एवर द एक्शन अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता. तेंचे दंड कितें तो जातलो तो पुलीस स्टेशनाचेर येवन जातलो. दंड ताका रिसीव कितें ते पुलीस स्टेशनान इश्यू करतले. जो कोण गाडी दिला पळय न्हू तेजेर फायन पडटली. गाडी कोणाच्या नांवाचेर आहा ताका फायन पडटली, तेणी भरपाची फायन. त्याच बरोबर बॉर्डरीच्या वयल्यान ह्यान फुडें जे ट्युरिस्ट स्टोव आनी गॅस शेगड्यो घेवन येता ते बंद जातले. तेंचो स्टोव आनी गॅस शेगडी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे ट्युरिस्ट येवन बिचाचेर आनी रोड लायनींगचेर रांदून जेवतात आणि ते सगळे घाण करतात, त्यांची प्रॉपर्टी सीज करतले सांगला वेळा. म्हणजे त्यांची स्टोव गॅस शेगडी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले, पण आनी दिवचे ना. तांकां फायन मारून बीन दिवपाचो प्रकार नाच. त्या ती थंयसर चलन भरले ती परत मेळटली बीन ना. त्या ती गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांनी ह्यान फुडें अलर्ट रावचे. गॅस शेगडी आनी स्टोव घेवन गोंयांत येवचो न्हू, बंद. इवन दो ते खंय जर रांदता आसतना दिसले, वाटेर बसून खाता आसतना दिसले जाल्यार पुलीस वील कम and take them directly to the police station. थंयसर येवन चलन आनी पयशे घेवचे ना, तांकांच धरून पुलीस स्टेशनार व्हरतले. बिचाचेर हाज्या फुडें जे कोण मसाजर थंयसर बाकीचे जे पर्टिक्युलरली लोक जे भोंवता बेगर्स, हे सगळे हांव पर्टिक्युलरली खंयच्या समाजाचें नांव घेयना, ते विशेश करून ते कितें त्या सगळ्या जाणांक उखलून डायरेक्टली भितर उडयतले आनी धांवडून घालतले. आयच्यान हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां बिचाचेरूय आमकां कोणूच अशा पद्दतीचे लोक दिसचे ना. जे कोण मसाजर आसतले, बॅगर आसतले, थंय जे कितें घेवन भोंवता आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक आयच्यान अरेस्ट करपाक सुरू. आनी अरेस्टाय बी तांकां परत पुलीस घेवन पयशे बिशे घेवन सोडले म्हणूं नाका. तांकां सोमतेच भितर उडयतले. फायन मारून बीन सोडचे ना तांकां कायमचे लॉकअपात. टावट्साकूय उखलतले आनी भितर उडयतले.
गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीष परब आणि मुझेब शेख. पणजी कांपालार महिला काँग्रेसीन पारंपारीक नुस्तेमारांच्या समर्थनात निदर्शनां केली. नुस्तेकारांक नुस्तें वांटोवपाची सुवात दिवपाचे आश्वासन दिवन लेगीत अजून रॅम्प वा नेमून दिल्लो जागो तांकां दिवंक ना असो आरोप करून नुस्तेमारांनी खंत उक्तायली. बुराक पडले तितून आमकां परते आमकां काम करचें पडलें, मिशिनाचें सगळें काम करचें पडलें आमकां. मागीर तेजे उपरांत तो कुडको येयलो बरो आहा म्हणून आमी थिंगा भितर गेले, ते बी सोचून गेले आमी थिंगा वाचतो रातभर सोचूंक जायना. रातचे रावले जाल्यार इतले मच्छर आमचे हाल जाल्ले आहा. मातशें सरान मातशें प्लीज बाबू सरा कडेन रिक्वेस्ट करता, सीएम सरा कडेन रिक्वेस्ट इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटीचो व्हडलो दुश्परिणाम तुमकां पळोवपाक मेळटा पणजीन. प्लीज सर, प्लीज सर रिक्वेस्ट मातसो इल्लो गुडगो सर. मातसो तो आमचो एक रामकाम मातसो रॅम्प बांदून दिलो पुरो आनी काय आमकां येना. आनी म्हणटा उदकान धरो पावस पडल्यार ते बुडोवन गेले पूण आमकां लुकसाण करूंक ना तर मातसो भितर तर आमकां मातसो करून दिवचो, आनीक काय ना. आनी थिंगा वडेय दवरूंक मेळना, पावसान आमकां थिंगा वडेय दवरूंक मेळना. सकयल मातसो वयर पडटा म्हणून बरें आहा. रातभर आमी थिंगा रावन जागराणी करून आमचे पुणे व्हडे धंदो पळोवचो पडटा. आमकां थिंगा रावंकूय मेळना. रातचे कोण येता वयता ते पळयना. फाटल्या दिसांनी आमचे खूब जाणांचे जावूय चोरून गेले. तितून पयले जाल्यार आमकां हिंगा सीसी कॅमेरा बी कांय ना आमकां हिंगा. देखून आमी मातशी मागणी करता आमकां प्लीज मातशें सीएम सरान आनी बाबू सरान मातशें आमकां हेल्प करचो. आमी तेंचे कडेन तेच हेल्प मागता, पयलींय गेल्ले ते कडेन आनी आतांय तेंचे कडेन हेल्प मागता. प्लीज मातसो कितेंय करून आमकां एक रॅम्प बांदून दिवचो. तुम्ही मेयरा कडेन गेलेले? म्हणलें न्हू तुमकां स्मार्ट सिटीन बांदून दिता म्हणून. बांदून दिता म्हणलें. आशिल्लें ना आमकां प्लान दाखयला पळय, पयलीं प्लान दाखयलो ते स्मार्ट सिटीचे लोक येले तेंकां काय आमी वळखना बाबा. आमी नुस्तेकार, आमी शिकलेले काय ना. तेंच्यांनी येवन आमकां दाखयले की बाबा तुमकां असो प्लान आहा, तुमकां रॅम्प आहा. रॅम्प ह्या सायडीकसून त्या सायडीक आसलेलो रॅम्प, दोनूय वतान रॅम्प आसलेले. आमकां दाखयलो. मागीर आतां आमी प्लान पळय आतां पळयला प्लान, तितून रॅम्पूच ना आनी काय ना. पार्किंग जाय आमचे आता आमकां लुगार दिल्लो आहा तेणें ऑलरेडी. ते आमी म्हणला तेतून वच आमकां रॅम्प करून दी, आमचो कांय डिमांड ना. तेंकां तर प्रॉब्लम जाता हिंगार दिवपाक. आमकां भितरल्या वतान पासून दिल्यार उपकारता. आमकां फकत फोनय वयर काडपाक जाय, कांटाळे पालोवपाक. कांटाळे हाडले की देंवपाक जाय एटलीस्ट जाय न्हू. उदकान धरून आमी कांटाळे देंवंक शकना दर्यान. वयर काडून देंवंक जाय, पालोवपाक जाय न्हू. त्यो पालोवन दवरपाक जाय पत्त्यो. खूंय हेका पळय तूं खुंयचे नुस्तेकाराक पळय तेका एक जागो जावो पडटा नुस्तें काडून वाटोवपाक जाय. खूंय ना हे ना. आनी आमी खूंय वाटयतले तो दर्यान दवर म्हणटा दर्यान कशें करतले. उदक वयर सकयल जातले सगळे प्रॉब्लेम आहा न्हू. आमी काय तुका कसलोच डिमांड ना. इतले तेम आमी डिमांड करीच ना. आमची रिक्वेस्ट आहा तितलेंच की आमकां तुमी एक रॅम्प देना आमी तिंगा आहा न्हू, तिंगा आमकां आसूं दी. परत काडा म्हणून आमी वयतले आयज काडा म्हणटा थिंगासून खंय व्हरतले आमी सापड सामान. सगळे आमचे कांटाळे आहा, फोने आहा, सगळे हूंय व्हरून दवरतले. हूंय आहा लुगार दवरपाक बाबा. मातशें प्लीज मातशें रिक्वेस्ट करता की इतले मातशें पयशे आमचे घेवन कोण येवन पळयना हा का मेले ते मातशें पळया बाबा. व्हडलो उपकार आहा तुमचो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयची दर्यादेग खूब पयलीं सावन भारताच्या दर्यादेगेचो रत्न जावन आसा. पूण आतां एक भिरांकूळ संकश्ट उक्ताडार येता. दर वर्सा लाखांनी पर्यटकांक आकर्शण करपी तेच दर्यादेग नश्ट जायत आसा. पूण हें जावपा फाटलें कारण कितें? हवामान बदल, अनियंत्रीत उदरगत वा आनीक कितें? पळोवया पुराय बातमी. बागा ते पाळोळे, कळंगूट ते कोलवा गोंयचे प्रतिश्ठीत दर्यादेग आवळून येत आसात. दर्यादेग कोसळटा आनी एकदा गर्दी आशिल्ले पर्यटन हॉटस्पॉट निसर्गाच्या शक्ती आड झुजतात. पूण कित्याक? कांय जाण हवामान बदलाक दोश दितात. दर्याची वाडटी पातळी, बळिश्ट मॉन्सून आनी अप्रत्यक्षीत हवामानाचे नमुने इरोजन करपाच्या सैमीक प्रक्रियेक गती दितात. हांव मरे कोस्टल बेल्टाको रावपी आनी आमी थिंगा जल्मले. आमगे घरा फाटल्यान दर्यो आनीक जेन्ना हें आमी जायतें पळयलां दर्यो. आतां एग्जाम्पल तुका क्लासीक एग्जाम्पल कोलवा हावस. कोलवा तुका सारको कळटा नुस्तें सुकयता न्हू. थिंगा तूं वच आनी तांकां उलय ते दाखयतले तुका दयर खुंयसान आलो तो माड आनी आत खंय पावलो. सो वॉट हॅपन हें तुगेले इट इज ड्यू टू द करंट्स, टायड्स एंड विंड. आनी जे कडेन सॉफ्ट सॅड आहा न्हू ती फास्ट इरोजन जाता. आनी दीस इज हॅव समथींग टू डू. इट इज नॉट ओन्ली इन इंडिया, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल वॉर्मिंग. आयस मेल्ट जाता तेजेर आहा तें. बट ऑल्सो द वॉटर टेम्परेचर इज व्हेरी हाय. तूं आतां पळोवपाक गेले जाल्यार सडनली उदकान इतली गरमी उदक म्हणटा तोंड
पण सडनली उदकान गेले जाल्यार समर टायम यू कॅन फील तें उदक सारकें करंट मारल्या सारकें जाता. बॉयल जाता एंड हांव आमगेलो फिशरमॅना कडेन उलयलां सो वेरेवर देर इज अ बे आहा न्हू तिंगा चड लागता आनी ते तुका करंट कट करीत वयता एंड इट इज ट्रू एटलीस्ट म्हाका सुद्दां 10 to 20% every year erosion जाता. So it's a big concern. So finally it is not only one area. It is about the tidal effect. It is about the current. It is about the wind. And certain areas are eroded faster. सो एक किती उपाय किती असतात? See, there are solutions. As I said, it is a scientific solution. It is erosion is all about tidal waves, current. आणि जेन्ना सोल्युशन आमकां शोर सायड म्हणटे बाय युजींग बोल्डर्स प्रोटेक्टिंग द सी बाय वेजिटेशन रोवन सो दीज आर द मेथड्स. हेर लोक म्हणटात की हो मनशाचो हस्तक्षेप व्हड प्रमाणात हॉटेलां, कॉन्क्रीटाची सैमीकताय आणि दर्यादेगेवेले शेक सैमीक रेंवेंची हालचाल विस्कळीत करतात. बेकायदो रेंव काडप, रानां कापप, न्हंयांचे रेंव काडप हाचोय वांटो आसूं येता. दोर वाडप वचपाक कारण कितें? सँड ड्यून्स आसताले, आमची बीच आसताले, बीचे वयर सँड ड्यून्स आसताले आनी ते सँड ड्यून्स आलना जावपाक तीं झाडां आसतालीं. ती झाडां कोण ना कोण येता कातरून वयता जाल्यार त्या मागीर सँड ड्यून्साक गोठाय आसना. ते उदक हाय टायड जाता, उदक वयर येता, ते सँड ड्यून्साक जेवण वयता. तितलेंच न्हू त्या फाटीं आनी सँड ड्यून्स आसताय. आमचे भरोसा आसता ते खंय सांबाळटले म्हणून पूण आमचे मॅनकायंड जे मनीसपण ते येवन तेवूय कातरून उडयतात जाल्यार ह्युमन आमी नेचराक आमी हेळोंक जायना. नेचर आनी ह्युमन दे कॅनॉट फायट विथ इच अदर. नेचर तो काबार करतले आनी जर तर हे तर सँड ड्यून्स वसत रावले, उदक वयर येयत रावले जाल्यार आमचे गांव जे कोस्टल गांव आहा ते सगळे काबार जातले. म्हणटच ताका एकूच सोल्युशन ती झाडां कोणें कातरल्या त्या जाग्यार परतून झाड रोवपाची, सँड ड्यून्स आलना तशें दवरपाचें, सँड ड्यून्स डॅमेज करप ना आनी हे भाशेन आमची बीच कोस्टल बेल्ट सांबाळटलो जाल्यार सँड ड्यूनाक हात लावप ना. झाड थंय रोयत, झाडां मुळां ती घट दवरतात ते मातयेक आनी ते मात आसता. पयलींच हे भाशेन आसलोलें पूण आतां हांव नकळो ही कोणाचे आयडियार कोण कन्वर्शन करता, कोण कायदे चेंज करता आनी सँड ड्यून्स आहा ते काबार जातात आनी दोयरा वयर येता, कोण रस्ते करूंक जाय म्हणून सँड ड्यून्स कातरता. अशें तरेन सँड ड्यून्स आनी झाडांची वाट लागलेली आसा आनी असलें जालें म्हणटच नेचर सी वॉटर हाय टायड जालें म्हणटच ते गांवांत येतले इजिली येतले. त्या मनशांनीच आमी कितें जाल्यार उपाय घेवंक जाय, झाडां रोवंक जाय नाल्यार लास्टाक एक उपाय आसतलो सगळ्यांक रिटेनिंग वॉल बांदूंक पडटलें. ती वॉल दोत्तली वा मोडटली तेवूय सांगूंक जायना. सो बेस्ट नेचर पळय आहा ते नेचर सांबाळूंक जाय. गोंयचे प्रतिश्ठीत दर्यादेग नष्ट जायत आसात. NCSCMच्या अभ्यास प्रमाण 2010 ते 2024 या काळात 23 किलोमीटर लांब 7 उंचायेच्या 90% दर्यादेगेचेर इरोजन जायत आसा. आयज गोंयची 25 ते 27% दर्यादेग सुमार 50 किलोमीटर हाचेर परिणाम जाला. फकत 5 वर्सांत इरोजन 6% मेरेन इबाडल्या. स्थिर दर्यादेगे वयले वाठार खूब उणे जाल्ल्यात. उत्तर गोंयांत 30% वयल्यान 18% आनी दक्षिण गोंयांत 23% वयल्यान 9 जाल्यात. हवामान बदल, नियोजीत उदरगत आनी रेंव काडप ही संभाव्य कारणां अशें तज्ञ सांगतात. वेळ गेल्ल्यान गोंयची दर्यादेग वाटोवपा खातीर ताकतिकेन कारवाय जातली वय हो एक मोठो प्रश्न. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर. मोटार वाहन कायद्याप्रमाण येरादारी उल्लंघना खातीर चालन काडपाचो अधिकार फक्त PSI आनी वयल्या पावंड्या वयल्या अधिकाऱ्यांक आसा हाची याद करून दितना हाचेर फकाणां केल्यार मुख्यमंत्र्याक 2027 27 सिटां बदला फक्त 60 सिटां मेळटली अशी टिका ऑल गोवा खाजगी बस ओनर्स असोसिएशनाचे जनरल सेक्रेटरी सुदीप तामणकरान केली. पळयात पुराय बातमी. PSI आणि PI रस्त्यार रावतले म्हणून आयज तेणी सांगला. अरे तेका कोण मीस गायड करता तेच कळना. इतले OSD आसतना तेणी निव्वळ थट्टा चलयल्या, फोटोआप चलयल्या लोकांक. अरे मोटर व्हेकल जर तो वाचीत मुख्यमंत्री जाल्यार तालाव जे पळय आहा हे PSI आनी एबाव PSI म्हणजे PI हे दोगूच दिवपाक शकता लोकांक. आतां हे पळय जे हवालदार आनी ते ASI बी पळय ते उबे करताले पळय ते हवालदार न्हू
ASI बी पळय जे उबे करताले पळय ते डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट एका टायम बींग हे तेचे कडेन पुलीस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन भीक मागोन तांकां खावपाक जाय म्हणून खंय तरी एक नोटिफिकेशन काडून घेता एक ऑर्डर काडून घेता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट ती ऑर्डर काडटा आनी तांकां एम्पावर करता मेमो दिवपाक लोकांक चलन दिवपाक म्हणून जे एकट्यान आसा पळय ते परत परत थंय सांगप बी म्हाका कांय कळना मानसिकता कितें आहा पळय मुख्यमंत्र्याची तो कोणाक फटोवपाक सोदता कांयच विशय ना म्हणून म्हाका दिसता हे असले विशय बी हाडटा अरे मोटर व्हेकल तर एक्ट वाचीत तितून ऑलरेडी सगळें मेन्शन केल्लें PSI आमी जे म्हणटा पळय एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे हे पुलिशेच्या नदरेन पयशे आले ते PSI आनी PI जो पळय आहा पळय तो मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर आनी त्याच प्रमाणे DYSPचेर तांचो एसिस्टंट डायरेक्टर वयता न्हू हे कितें चल्लां आनी कितें ना पळय तें कळना म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान खूब अभ्यास करपाची पाळी आहा आनी जी अशी तर तो थट्टा जर चालू दवरीत जाल्यार हांवें सांगलेल्या प्रमाणे तो 27 म्हणटा पळय तो 27 मागीर 7चेर येवपाची पाळी आहा 29 तारखेक आमी लास्ट प्रेस घेतलेली आनी ती प्रेसान आमी डिमांड केल्लो की मंदार हडपयकार जो एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर आहा चॅकपोस्टाचेर ताका काडचो म्हणून आतां काडपाचें कारण कितें आसलें की जेन्ना आमचें एज्युटेशन पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर जेन्ना चलता त्या वेळाचेर आमकां खंय तरी कॉम्पिटिशन करपाक तेणी युनिफॉर्मान भायर येवन सगळो तमाशा जो केल्लो जो हांवें सांगला फाटल्या प्रेसान तितून आनी कॉलान वचना तो सगळो तमाशा चलयल्लो आनी युनिफॉर्म घालून जे सगळें कितें ही वागणूक आहा मागीर त्यो धमक्यो दिवप आमचे जे बसकार आसले तांकां आनी कशा रितीन ट्रकवाल्यां कडेन जे बिहेवियर करप सगळ्यो गोश्टी कन्सिडर करून हांवें सांगलेलें कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान की मंदार हटाव चॅकपोस्ट बचाव हो आमचो फुडलो नारो आसतलो आनी जर कोण सरकार आमचे कडेन बोलणी करता पयलीं आमचो डिमांड आसतलो की ताका काडून मागीर तुमी कितें आहा ती फुडली बोलणी करा आमचे कितें डिमांड आहा पळय तेचेर त्या प्रमाणे आमी जो डिमांड दवरलेलो पळय त्या डिमांडाक एक यश येवन आयज वाहतूक खात्यान खंय तरी ताका ट्रान्सपोर्टर चॅकपोस्टा वयलो पत्रादेवी चॅकपोस्टा वयलो मंदार हडपयकार ट्रान्सफर केल्या पणजे आनी आमी त्या गोश्टीचें स्वागत करता जे ऑर्डर काडल्या तेचे आयज 8 दीस जाता आनी आयज आमी खंय तरी आमचें आंदोलन आयजच्यान चालू करपाचें आसलें पुणून खंय तरी मंदार हडपयकाराची ट्रान्सफर जाली आनी दुसरी म्हणजे कितें येणाऱ्या 8 दिसान जे आमचे कितें फ्युअल सबसिडीचे देणे आहा तेचेर सगळो अभ्यास चालू केला डिपार्टमेंटान आनी कितें आहा तो 1-2 वर्साचे आमी मागता ते पयलीं 1 वर्साचे तरी एक स्लॉटान पयलीं दिवपाचो निर्णय घेता म्हणून एश्युरन्स दिला मोवीन गुदिनोन 8 दिसाचो टायम मागला मिटिंगेक आनी डिस्कशनाक फायनल कितें आहा तो आमचो तोडगो काडपाक पेंडींग फ्युअल सबसिडी आहा लॉंग पेंडींग आनी इन्शुरन्स स्कीम आहा हेचेर हाफ तरी पेमेंट दिवपाचे एक एश्युरन्स ना स्टडी ऑलरेडी तेचेर चालू जाल्लेली आसा म्हणून ताका लागून आमी आमचो जो आयजच्यान परत चॅकपोस्टाचेर वचपाचो जो आमचो आंदोलनाचो इशारो आसलो पळय तो परत आमी त्याच पुरतो स्थगीत दवरता आमची जी कितें कामां पळय सरकार पळय जो पर्यंत मार्गाक लायना तो पर्यंत आमी आमचो निर्णय त्याच पुरतो खंय तरी स्थगीत दवरता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. भारतीय हवामान खात्यान राज्यातल्या कांय वाठारांनी येल्लो अलर्ट दिवन वादळी वारें आनी वाडट्या तापमानाची शिटकावणी दिल्या. गिमाचो नेट वाडत आशिल्ल्यान फुडें कितें आसा तें बारीकसाणेन पळोवया. कांय वाठारांनी पावसाचो अदमास उक्तायतना हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट दिला. तशेंच 30 ते 40 किलोमीटर प्रति तास वेगान वादळी वारे घोळपाची शक्यताय आसा. अचकीत हवामानान बदल जावन दिसपट्टे जिणेंत आडमेळी येवंक शकतात म्हूण 4 एप्रिल मेरेन हो अलर्ट लागू आसा. 4 एप्रिलाक येल्लो अलर्ट, वादळी वाऱ्याची शिटकावणी. 5 ते 8 एप्रिल मेरेन उष्णतायेच्या ल्हारां खातीर येल्लो अलर्ट. शुक्रारचे तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.